प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुआची 9वी चीट 18 ते 26 पर्यंत 18 to 26. आनी आज आमी कितें आयकता? जेजू लोकांक शिकोवन दिता. तांकां सांगता पोन्ने कोरोवर वयर नोया कोरोवर कितें आहा तें. मागीर तो म्हणटा तांकां सांगता एक बरी शिकोवन दिता जें तो करूंक आयला आनी जें घडटलें त्या वेळार तें दुसरें आहा म्हणून तो नोयें करपाक आयला म्हणून ती शिकोवन दिताना एक अधिकारी येता थंयचो जेजू कडेन आनी जेजूच्या पांयां कडेन पडटा. भाव भयणीनो, वो अधिकारी कोण आसलो? ताजें नांव आसलें जायरस. आनी तो देव मंदिराचो अधिकारी आसलो. तो व्हडलो मनीस आसलो. ताजें पोजिशन व्हडलें आसलें. आनी कितें जाता? ताची चोली एकदम चोलयेचो परिस्थिती एकदम वायट आसली आनी ती मरपाच्या ताणयार पावलेली. आनी आतां हो अधिकारी जेजू कडेन येता आनी जेजूच्या पांयां पडटा. आमी सोजमोंक जाय की त्या वेळार हे सिनागोगाचे अधिकारी जेजूक माननासले. ते फकत ओल्ड टेस्टमेंटाचे मनीस आसले पोन्न्या कोराराचे. आनी जे जेजू शिकोवन दितालो ताचे वयर ते विरोध आसले. फारिजियो लोक, हाचे सिनागोगाचे अधिकारी सगळे जेजूच्या विरोध आसले. पूण हो अधिकारी जायरस तो जाणो की कोणेच ताच्या चोलयेक बरो करूंक जाता जाल्यार फकत जेजून करूंक जाता. आनी तो कितें करता? लोकां वचीर थंयसर हजारांनी लोक हा जेजू तांकां शिकोवन दिता. वो अधिकारी जेजूच्या फुड्यान येता आनी जेजूच्या पांयां पडोन तो जेजूक नमस्कार करता. भाव भयणीनो, वो अधिकारी खालतो जाता जेजूच्या फुडें. एक आमी सदांच मनान धरूंक जाय, आमी जेन्ना देवा कडेन येता आमी खालते जाल्यार आमकांच आमची मिलाक आमकांच फायदो आहा. पूण आमी देवा कडेन येता आनी देवा कडेन म्हणटा आमी, देवा इतले त्रासात हे हा तें हा आनी कांयच जायना आमकां बरें. तूं कितें कोत्ताय? तूं थंयसर स्वर्गांत बसलाय आनी आमचें तुका कांय पडोंक ना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालते जाता आमी जाणो की देव बरो म्हणून, तो मोगाळी देव, आमचें सगळें बरेंच चिंता तो आनी आमकां सगळें बरेंच करूंक तो पावता. कित्याक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमचे पासत धाडलो, आमच्या मोगा पासत धाडलो, आमकां सर्वण दिवपाक धाडलो. आनी जेन्ना आमी खालती जाता देवाच्या ओजीर, ताच्या उतरार आमी भावार्थ दवरता, तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. आयज वो सिनागोगाचो अधिकारी जायरस जेजूच्या पांयां पडोन कितें करता? जेजूक नमस्कार करता. आनी जेजू कितें पळयता? त्या मनशाचें खालतेपण पळयता. इतलो हजारांनी लोक हा, तो हजारांनी लोकांक सोडटा आनी म्हणटा जायरसाक, चल बाब आमी या तुज्या घरा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती जाता देव कितें कोत्ता तें आपल्या स्वर्गात ताका सगळो संवसार आनी सगळ्यांचें सगळें पळयता. पूण जेन्ना आमी खालती जाता तेन्ना देवाचे दोळे, देवाची काकूट आमचेर आसता आनी आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. भाव भयणीनो, गरज आमकां खालते रावपाक. आमी आमचें हुशारकाय आनी आमचें जाणवायेन घेवन आमी बसत जाल्यार आमकां देवाचें कांयच मेळचें ना. पूण जेन्ना आमी खालती जाता जायरसा भाशेन, कितें जावं, कसली गरज आहा आमकां आमचे कडेन, खालती जावन आमी देवा कडेन येतकूच आनी त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करून तें उतर पाळत, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज एक खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. भाव भयणीनो, आमी खूब मागणें कोत्ता. वय आमी समजता की आमकां जेन्ना आमी देवा कडेन येता आमकां आमच्यो खूब गरजो आसतात. हें जाय तें जाय, भुरग्यांचें, आमचें पयशांचें, आमचें सावदीचें सगळें जाय आमकां. आनी वय देव आमकां सगळें बरेंच दिता.
ताणें सगळें बरें करून हाडलां जेजू वरवीं खुर्सार. फकत आमकां खालती रावपाची गरज, त्या उतराचेर भावार्थ धरून तें उतर पाळून आमचो संबंद जेजूशी घट दवरल्यार जाल्यार आमकां देवाचें सगळें बरें आमकां फावपाक जाता. भाव भयणीनो, आयज एके खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करून आमी सगळें बरें जें देवान घडोवन हाडलां जेजू वरवीं तें आमी फाव करुया आमच्या जिवितांत आनी आमच्या फॅमिलीच्या जिवितांत. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस.